Utpoti chapter 2 verse 1 to 25. हे पोरी अंतराल आनी पृथ्वी आनी तांचेर मांडलोल्यो सगल्यो वस्तू रचून तयार जाल्यो. आपूण करतालो तें काम देवान 7व्या दिसा सोंपयलें. सगळें काम सोंपयल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान विसो घेतलो. देवान 7व्या दिसाचेर आशिर्वाद घालून तो दीस पवित्र केलो. कित्याक सगळें रचून जातोच देवान त्या दिसा विसो घेतलोलो. हो जावन आसा अंतरालाचो आनी पृथ्वीचो उरूंब. तेन्ना ती रचून आयली. वैनकूट आनी मनशाचे सत्तेची तपासणी. तेन्ना सोरेस्परा देवान पृथ्वी आनी अंतराल रचली. पृथ्वीर कसलींच रानवटी जिनकुलटां नासलीं आनी जमनीर कसलेंच तोंड किल्लूंक नासलें. कित्याक सोरेस्परा देवान पृथ्वीर पावस धाडूंक नासलो आनी शेतकामत करूंक मनीसूय नासलो. पूण पृथ्वेंतलो एक वाल वयर सरतालो आनी पृथ्वेची सगळी जमीन शिंपतालो. तेन्ना सोरेस्परा देवान जमनीवेली माती घेवन मनशाक केलो आनी ताणें ताच्या नाकाच्या पुंडांनी जिविताचो स्वास घालो आनी असो मनीस एक जीव प्राणी जालो. सोरेस्परा देवान वैनकुटांत उदेंते वाटेन एक बाग लायलोली. तातूंत ताणें आपणे रचलोल्या मनशाक घालो. सोरेस्परा देवान जमनींतली तरेतरेची पळोवंक सोबीत आनी खावंक रुचीक झाडां कितलोशीं केलीं. त्या भायर बागे मदेकूच जिवीत दितो रूख आनी तशेंच बऱ्या आनी वायटाची जाणवाय दितो रूख. वैनकुटांत एक नोड व्हांवून ती आख्खी बाग शिंपताली आनी वैनकुटा मुखार ते नदीचे 4 फांटे जाताले. पयल्या फांट्याचें नांव पिशोन नद आनी हो फांटो हाविला गांवचे भोंवती पसरता. अस्सोल भांगार, मोतयां आनी गोमेदूय थंय मेळटा. दुसऱ्या फांट्याचें नांव गिहोन नद. ही कूश गांवां भोंवती पसरता. तिसऱ्या फांट्याक तिग्रीस नद म्हणटात आनी ही आसिसऱ्यांत पावल्या. आनी चवथ्या फांट्याक युफ्रातेस नद म्हणटात. जमीन रोवंक आनी तिचो परामोस करूंक सोरेस्परा देवान मनशाक त्या वैनकुटाचे बागेंत घालो. तेन्ना सोरेस्परा देवान मनशाक आज्ञा घाली म्हणून बागेंत आसलोल्या सगल्या रुखांची फळां तुज्यान खावंक येतात. पूण बऱ्या आनी वायटाची जाणवाय दित्या रुखाचें फळ मात खावंक न्हय. कित्याक तें खाशीं त्या दिसा तूं मरतलोय. सोरेस्परा देवान म्हणलें, दादलो एकलो आसलोलो बरें न्हय. हांव ताका एक फावो तसली सांगातीन करतलों. सोरेस्परा देवान जमनीवेलीं सगळीं जनावरां आनी अंतराळावेलीं सगळीं सुकणीं रचलोलीं. तांकां कसलीं कसलीं नांवां दिता तें पळोवंक सोरेस्परान तांकां मनशाची हाडलीं. दर एकाक मनीस नांव दितलो आसलो तेंच नांव तांकां पडटलें आसलें. सगल्या पोसपाच्या मोनजातीक, अंतराळावेल्या सगल्या सुकण्यांक आनी सगल्या रानवटी
मोनजातीक मनशान नांवां दिलीं, पूण आपणाक सांगात करपा सारको ताका कोणूच मेळूंक ना. म्हणटच सोरेस्पोरा देवान मनशाक एक बरी न्हीद घाली आनी तो न्हिदलोलो आसतना ताची एक बोर हाडली आनी तिचे सुवातेर मांस घालें आनी उपरांत दादल्या थावन काडलोले बोरीची सोरेस्पोरा देवान एक बायल केली आनी तिका दादल्याशी हाडली. तेन्ना दादल्यान म्हणलें, शेकी, ही म्हज्या हाडांचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. तिका नारी म्हणटली कित्याक न्हंर हाची तिका काडल्या. ह्याच पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी एके बायलेक एकवटता आनी तीं दोगांय जोनां एकूच कूड जातात. तीं दोगांय दादलो आनी बायल विंगली आसलीं पूण तांकां एकामेकाची लज दिसनासली. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार.